तुमी कित्याक गेले कलेक्टराक मेळपाक कितें आशिल्लो इश्यू? सगळ्यान पयलीं हांव तुमच्या मिडियाचे धन्यवाद करता आनी तुमी जाणा सगळे तुमकां हे गोश्ट कांय नवीन न्हू पोन्नी गजाली सांगपा म्हणल्यार आयज आमी ऑल गोवा टॅक्सी युनिटी एसोसिएशन आयज आमी कलेक्टराक मेळपा म्हणून येयल्ले मेमोरंडम आयज हे आमी कलेक्टराक दिला. सांगपा गजाल म्हणल्यार हे जे पळय आमकां कितें पळय प्रॉब्लम पळय आमकां जाता पळय न्ही आमी कितलेशेच कंप्लेन केल्ले कडेन आसा. कोस्टल बेल्टाचेर हे लोकल पळय ड्रायव्हर आसा ते आमकां इतले ट्रबल करता इतले त्रास करता. आमी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्ले आसा, माजोडा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केल्ले आसा, वेर्ना पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केल्ले आसा, काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्ली आसा, मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्ली आसा. सगळे कडेन आमी कंप्लेन केला पूण तरी आसतना तेंचेर केसी जाता, चाप्टर केसी करता, रजिस्टर करता, सगळें जाता. हांव ना म्हणना. आतां पयरच्यान जाले 8 दीस जाले व्हडले सामके व्हडले मेजर प्रॉब्लम जाला आमकां. आमकां एक करता ते करता तुमी, आमकां एक ड्रायव्हरांक त्रास करता ते करता. हांव ना म्हणना. तुमी गाडयेन बशिल्ले जे फॉरेनर आसता फॉरेनर तांकां सुद्दां तुमी गाडयेंतल्यान धरून भायर ओडून मारता. म्हळ्यार लॉ एंड ऑर्डर तुमी हातीन घेवपी कोण काय म्हणून हांव परत परत होच म्हाजो क्वेश्चन आसा. हांकां लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक कोणें दिला पावर? हांव हें विचारपाक सोदता. आमी हेजे पयलीं बी आमचे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीक बी सांगलेले आमी कलेक्टराक रमेश आमचो कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर तेजे कडेन उलयला. सगळें सांगून आसतना हेंचेर कितें ना कितें तरी तुमी हेजेर एक्शन घेवपा जाय. ना जाल्यार आमी हेजो निशेध करतले आनी आझाद मैदानाचे सगळे 500 मेंबर आमगे टोटल जे आमगे रजिस्टर आसा सगळे येवन आमी आझाद मैदानाचेर आमी आंदोलन करतले. कित्याक सामको वीट येयला आमकां. हें करपाक कारण सांग तुमकां हांव कितें तें. हे लोक पळय आसा न्हू आयज आमी चड लोकांक घेवन येवना. लोकांच्या पोटाचेर आमी फोड मारपी न्हू. ते बाबडे मेहनत करून खाता. सांगपाक जालें म्हणजे अशें आसा तुमच्या परमिटाचे आमी पयशे भरता. एक गाडी समज एक दिसाक लागून समज एक बेज रिन्यू करपाक जालना तुमी 10,000 तुमी तालाव मारता. गाडयेन इन्शुरन्स ना तुमी तालाव मारता. सगळे भरता सगळे करता आमी. गाडी अप टू डेट आसा आमगेली. तरी आसतना आमकां भाड्या मारपाक मेळना. आमकां ऑनलायन भाडें मेळटा. आमी खंयचे हॉटेला कडेन वचून खंयचे कोलवा वचून खंय बाणाले वचून आमी उबे रावन भाडें मारना थंयसर. आमकां हॉटेलांतल्यान जेन्ना ऑनलायन जेन्ना आमकां हें येता तेन्ना आमी वयता भाडें घेवपाक. जेन्ना ते कस्टमर गाडयेन बसता ते कस्टमर मारता हे म्हणजे चल्लां कितें हेका विचारपी कोण नाका म्हणून कसले दादागिरी. तेंचेर कितलेशे कंप्लेन केल्ले आसा कोल्हा पुलीस स्टेशनार. तुमी विचारपाक शकता PIक. आमगेले ऑल गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी एसोसिएशन आमगे रजिस्टर आसा. जे तुमी पळय म्हणटा ते आमी दिता. तुमगे आमी पयर न्यू एक स्कीम काडला 7,000 आमी 7,600 रुपया कितें आमी भरता वर्साचे न्यू गाडी काडटा तेन्ना हेजे मिटराचे. आतां न्यू एक काडला तुमी वर्साक 4,600 रुपया भरपाचे म्हणून ते सुद्दां आमी भरता. इतलें आमी भरून सुद्दां लोकांक जर मार खावपा जर आमकां जाय जाल्यार आमगे परमीट तुमी कॅन्सल करा आनी गाडी आमी तुमी घेया आमगेले कांत काबार. आमी आनी भाडें मारना नाका आमकां बिजनेसूच नाका आमकां. तुमी दिता आमकां परमीट भाडें मारपाक. परमिटाकूय पयशे घेता तुमी आनी जेन्ना परमीट दिवन आमी जेन्ना भाडें मारपाक वयता तुमी आमची गाडी हाडून आमगे ड्रायव्हरांक मारता धरून. म्हणजे कितें चल्लां ऑथॉरिटी काय एक्शन घेना काय कोणी काय आमी पयर हेचे कडेन निक्सना कडेन गेल्ले RTO कडेन गेल्ले. तो कितें म्हणटा हे सगळे पुलिसीचे हे म्हणटा तो लॉ एंड ऑर्डर ते म्हणटा क्रिमिनल केस ते आमी पळयना. आमकां फक्त तालाव कितें आसा सांग म्हणटा तो. हे एक जालें. दुसरें जेन्ना पुलीस तांकां आपयता तितले टायम हांव करता मागीर सॉरी म्हणटा आनी वयता परत तेंच करता. म्हणजे आमी करपाचें कितें म्हयनो येतकूच आमकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय बँकेचो 30,000 20,000 इन्स्टॉलमेंट आसता म्हयन्याक. तें भरून भुरग्यांक जर खावपाक मेळना जाल्यार आमी धंदो करून करतले कितें. हेजेर कितें तरी सरकारान हेजेर कॉम्प्रोमायज काडपाक जाय. सुटावो कितें तरी काडपाक जाय हेजेर. आनी काय म्हणना. थँक्यू. आता कलेक्टरान तुमकां कितें एश्योरन्स दिला कितें सांगला? आतां आमकां कलेक्टरान आमी कलेक्टरान सगळें डिटेल सांगला. कित्याक हायकोर्ट ऑर्डरला हे पळय आमी कलेक्टराक दिला. सुप्रिंटेंडंट ऑफ साऊथ गोवा डेप्युटी सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस ताकाय दितले
आनी कोलवा पुलीस स्टेशन थंय दितले. आनी मेन सांगपाक गजाल म्हणजे अशी आसा, हे पळय आमचे कडेन हायकोर्टाचो मरे ऑर्डर आहा हायकोर्टाचो. ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डराचे सारके बरयल्ले आसा. हे पळय इन द हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे हेचेर सारके बरयल्ले आसा की तुम्ही थंय सगळं बिझनेस करपाक शकता म्हणून. बिझनेस न्हू कोणाच्यान हाडपाक शकना आमकां. तुम्ही थंय सगळं धंदो करपाक शकता. आमी धंदो करपाक शकतात म्हणून आमकां परमीट दिता न्ही. जेन्ना हायकोर्ट जर दिता ऑर्डर जाल्यार हें कोण रे? हो अपमान मरे हायकोर्टाचो. हायकोर्टाचो अपमान, पुलिसीचो अपमान मरे. हे जे दादागिरी करता पळय न्ही कितें चल्ला? बुरशे गाडी मारता, कसले बुरशे गाडी मारप. आनी ते कस्टमर पळय बसता पळय हेका लागून म्हाका दिसता हे पाटी आमच्या गोंयांत ट्युरिस्ट भायले ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जाला पळय न्ही ह्या कारणां खातीर. कित्याक कस्टमर जेन्ना गाडयांक बसून भायर जेन्ना गाडी काडटा थंय आसा येता आनी जाबर दार उगडटा आनी ते कस्टमर ओडून भायर काडटा तुमी. उरला कितें आनी? कलेक्टरान कितें सांगलां तुमकां? आतां कलेक्टर आमी उलयला, कलेक्टराक सांगला मी सगळे डिटेल हिस्ट्री सांगला कितें कितें घडलें हेजे पयलीं आनी कितें कितें ना तें. कारण आपूण कितें आसा तें आपूण हेजेर एक एक्शन घेवपाक घेतलें म्हणून सांगला, स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें म्हणून सांगला तेणें. आतां आमी उलयला आनी तांकां हे मेमोरंडम दिला आमी. म्हजें नांव सलीम शेख. एक मिनिट. म्हजें नांव सलीम शेख. हांव ऑल गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी युनिटी एसोसिएशनाचो हांव प्रेजिडेंट. सांगपाक कितें म्हणल्यार आतां रियाज भाईन तुमकां सगळें सांगलां. आनी प्रॉब्लम कितें जाता म्हणल्यार आमकां तूं कॉस्टल बेल्टान फक्त न्हू ते ड्रायव्हराक ते बुरश्यो गाडयो मारतात आनी ते कस्टमर कोण येता न्हू तेंकाय ते भिकारी म्हणटात. हां तुम इतना बडा हॉटेल में रहते हो, आपको इधर का गाडी लेने को नहीं होता. हें कितें नाका जाल्लें? अरे कस्टमराची चॉयस आसा न्हू बाबा. कस्टमर कोणाचीय गाडयेन वचपाक शकता. कस्टमराची चॉयस. कस्टमर जाय तो हॉटेल बूक करतलो, कोणाची गाडयेन बसून वयतलो. ती कस्टमर चॉयस. तुमी तांकां सांगपाक रायट ना. हां तुमी ते कस्टमराक गाडयो मारता. काल पळय आतां एक वारका ते जुरी हॉटेलान आमची 2 गाडयो गेल्ल्यो. दोनी गाडयो आडोवन तांकां ते पुलिसेक सुद्दां दादागिरी करता. आमचे कडेन पंचायतीचे लेटर आसा म्हणटा. कसले पंचायतीचे लेटर? अरे हायकोर्टाचे आमचे कडेन ते ऑर्डर आसा तेज्यान व्हडले जाले आतां पंचायतीचे लेटर तुमकां. हां तुमी मातशें समजात मरे. कितें तें केस करता आमी तेंचेर कोण एक्शन घेयना. हां ते म्हणटा अरे आमच्या गांवांत तुमी हांगा पिकअपाक येता तुमकां कोणें रायट दिला काय म्हणटा. आमकां गव्हर्मेंटान रायट दिल्ले आसा, आमकां परमीट दिल्ले आसा बाबा तुमी खंय गोंयांत वचून तुमी भाडें मारात म्हणून. तें नाका जाल्ली यांची दादागिरी कॉस्टल बेल्टान बंद जावपाक जाय. ऑल गोवा परमीट ते ऑल गोवा परमीट म्हणून तेजे बरयल्लें आसा न्हू बाबा. ते परमिटाचेर मेन्शन केल्लें आसा क्लियरली बाबा तुमी खंयच्याय हॉटेलांतल्यान पिकअप करपाक जाता म्हणून आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आमकां परमीट दिला. जाल्यार हे कोण आडोवपी हेंचेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाकूच जाय. ना जाल्यार मागीर कितें आसा तें फुडलें मागीर आमी हें करतले. नाही एक मिनिट पळय हेजेर समज सुटावो कशे वचून जावंक जाय. प्लस आमी सीएमा कडेन सुद्दां वचपा आसा. हांव सीएमा कडेन वयतलो कितें हांकां सगळ्यांक घेवन. आमगे टोटल 500 मेंबर आसा. हांव सीएमा कडेन वचून सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन कशे भशेन हांव वयतलोच आनी उलयतलोच. जर हें जायना जायत जाल्यार आमी कंटिन्यू आझाद आमगे सगळे धंदे बंद करून आमी थंय वचून आझाद मैदानाचेर वचून आमी आंदोलन करतले. जाल्यार